नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. तुष्मा परबाचो येवकार. खोबरो विस्तारान. पीपीपी सक्रिय केला. गुंतवणूकदारांक खाजगी बरोबरच सरकारी जमनींचेरय गुंतवणूक करूंक मेळटली. हरशी सरकारी जमनी झोपडपट्टीच्या नांवान वता. सरकारी जमनी पीपीपी खाला हाडीत जाल्यार गोंयची बरी उदरगत जातली म्हूण मुख्यमंत्री जीसीसीआयच्या 114व्या आमसभेत उलयलो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांत उद्देगीक मळार कितलेश्योच सुदारणा दिसतल्यो. सरकार विरोधी एनजीओच्यो प्रकल्पांक आडखळी तांचे बरोबर चर्चेक खंय तयार. Public private partnership. Yes, of course, it is not possible for the government to invest in each and everything. सगळ्या हितून गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टच करूंक शकना आणि गव्हर्नमेंटान जर इन्व्हेस्ट केले जाल्यार ते चलूंकूच शकना. आमी आमचो पीपीपी डिव्हिजन एक्टिवेट केला. इट इज बेट्टोणाचे मरीन स्कूल जे आसा हे आमी पीपीपी बेसिसचेर वी आर आस्किंग फॉर द इंटरनॅशनल प्लेयर टू कम इन द स्टेट ऑफ गोवा. जे पीपीपी डिव्हिजन आमी इतले ओपन दवरला. Those who want to invest in the private land also and those who want to invest somewhere in the government land आणि एसआयटीचो विषय काडलो मुद्दाम म्हणून म्हणजे आतापर्यंत गव्हर्नमेंट लँड एनक्रोच करप आणि थंयसर खंयचो तरी स्लम येवप हाज्या पलीकडे कांयच जावं नाशिल्लें. बट गव्हर्नमेंट इज व्हेरी मच सिरियस. ह्यो गव्हर्नमेंट लँड जर आमी अशा पद्दतीच्या पीपीपी डिव्हिजनान जर उपयोग हाडलो आसत जाल्यार निश्चितच रित्या द गोवा विल बिकम एज एड्युकेशन हब, एज अ इनोव्हेशन सेंटर. आमी जे म्हणटा इट इज इनोव्हेशन काउन्सिल ऑलरेडी आसा. गिफ्ट विच यू ऑलरेडी स्टार्टेड द लास्ट वी हॅड ऑलरेडी एक्टिवेटेड. फिकी जीसीसीआय घेवन गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट समीट दवरपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. जे सरकार इन्व्हेस्टरांक इन्वायट करूं शकना हो मुद्दाम सांगता. द इन्व्हेस्टर कॅन इन्वायट द इन्व्हेस्टर्स. सो दॅट डेफिनेटली आमी एक बरो इन्व्हेस्ट समीट जर घडून हाडलो म्हाका दिसता डेफिनेटली हे आमकां ह्या इन्व्हेस्ट समिटाचो फायदो खऱ्या अर्थान आमकां जावपाक शकता. फुडल्या 6 म्हयन्यांत उद्देगीक मळार कितल्योशोच सुदारणा पळोवंक मेळटल्यो. I had given the instruction to my different departments to go through that and for the ease of doing the business and for the various things जो hurdles आसा for the industries ताजेर आमकां काम करचें पडटलें आणि within a short period फुडल्या 6 म्हयन्या भितर various changes दिसतले. सरकार विरोधी एनजीओंच्यो प्रकल्पांक आडखळी तांचे बरोबर चर्चेक तयार. इंडस्ट्रीवाल्यांनी फुडाकार घेवचो. पण हे सगळे करता आसतना विरोध कोणाचो आसा? इट इज एन एंटी इंडस्ट्री एनजीओज, एंटी गव्हर्नमेंट एनजीओज. हांव मुद्दामून म्हणटलो देर आर सो मेनी एनजीओज दे आर सपोर्टिंग ऑल्सो फॉर द गव्हर्नमेंट बट फ्यू एनजीओज दे आर अपोजिंग फॉर द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटाचो खंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट तांच्यांनी केस घालूंक ना ते सांगात म्हाका. इंडस्ट्री पीपलांक इंडस्ट्री ऑर्गनायझेशनाक इट इज माय रिक्वेस्ट दे आर अपोजिंग फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो. दे आर अपोजिंग फॉर द मरिना. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. अरे मरिना जर आमच्या राज्यात आता आयलो ना आणि गोंयासारख्या सिटीन अरे आमकां जर सगळ्या जाणांक डेव्हलप जातले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आत्ता खंय तरी अशा पद्दतींतले जे एनजीओ आहा तेंचे कडेन अक्रॉस द टेबल उलोवचें पडटलें. आय थिंक दे सो मेनी इंडस्ट्री पीपल हॅविंग द गुड रिलेशन विथ देम ऑल्सो. एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग विथ देम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवसेनेक गळटी चालूच. नवो मंत्री रत्नागिरीचो आमदार उदय सामंतूय एकनाथ शिंदे कॅम्पाक जॉयन जावपाक गुवाहाटी गेलो. मजगती गृह खात्यान एकनाथ शिंदे बरोबर गेल्ल्या 15 आमदार मंत्र्यांक सेंट्रल सेक्युरिटी दिल्या. जाल्यार एकनाथ शिंदे राजकीय चर्चे बरोबरच लिगल स्ट्रॅटेजीत बिझी आसात. हेवटेन आदित्य ठाकरेन बंडखोर आमदारांक पक्षांची दारां बंद करपाची शिटकावणी दिल्या. शिवसेनेन बंडखोर आमदारांक अपात्र थारोवंक हालचाली सुरू केल्या. गोंयांत ट्युरिस्ट वाडपाक लागल्यात खरे पूण तांचो खर्च सातीसवेत जावपा सारखो ना. तांचो खर्च वाडपाक जाय. तशें जाल्यारूच राज्याची येणावळ वाडटली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो. बेकायदेशीर गजाली वाडपाक लागल्यात. पर्यटन स्थळांचेर शिस्त जाय अशेंय तो उलयलो. 2024 मेरेन खंय हर घर फायबर. Goa is a preferred destination irrespectively whether we like to sell or no. But the per capita spend, what we are getting in the last few number of data which I could take out, is not to the expectation what we would want. One of the major channels of revenue to give back as a contribution to the economy of Goa. From the tourism perspective, we have a contribution of roughly 16.4% to the GDP, and the challenge is how do we double it? And if we need to double it, there will be ways and means by way it will happen naturally. MOPA will be, I think, if it works in the right direction, everything works in the right direction, will be the biggest game changer. What was Kalangut when we were children, we were kids, and what it is now. And that's exactly what we need to change.
so many illegalities in the belt need to be hit with the iron hand. And I'm happy that the Chief Minister has taken this task as a front person running this with a whip. Along with the Chief Minister, we have come up with a plan of fiber to the home. Fiber to the home will be another amenity, just like a basic amenity like water connection and electricity connection, given to every household. And maybe we may be the first to achieve this by 2024, which we are trying along with our Honorable CM. इतले मजगती दर्यादेग टुरिझम नितळ करूंक टुरिझम खात्याच्या एन्फोर्समेंट स्क्वॉडाची कलंगुटे ॲक्शन. दर्यादेगेर बेकायदेशीर मांडिल्लें सामान उखल्लें. टायट टुरिस्टांक मारलो तालाव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत ओला उबर टॅक्सी सर्व्हिस हाडपाचे येरादारी मंत्री मोविनाचे शिनार. थोडेशेच टॅक्सीकार इतले सगळे गोंयकारांक आनी ट्युरिस्टांक नाचोवंक शकना. सरकाराक आयकना ते आयकना, हायकोर्टाकूय मान दिवंक तांकां कळना. कांय राजकारण्यांनी तांकां माथ्यार बसयला. प्रत्येक क्षेत्रात सर्त आसता तेन्ना आतां सगळ्यांनी तयार रावचे. मोवीन ताचेर आरोप आशिल्ल्या पावर स्कॅमाचेरूय उलयलो. आरोप खंय प्रोसिजरल एरर. Even the taxi meters in the tourism trade, how much the taxi people have resisted us. Not only they resisted us in spite of giving free meters, now they are not charging, they are convincing the tourists and they are putting it in the words of the mouth of the tourists that we don't need meter, we are comfortable without the meter. What is this happening? So I have started a new rethink as the transport minister. Why not have Ola and Uber coming to Goa? Let Goan people enjoy cheap transport. It should happen. Should 6,000 tourist taxis hold us to ransom? Should they hold to ransom a 15 lakh population and a 40 lakh population which comes, that means almost 55-60 lakh people to ransom? Should they not have the luxury of sitting in a car and availing free commuting at the cheapest transport mode available? हायकोर्टाचे आदेश आसा म्हणजे तांकां हायकोर्टाचे देखून तांकां रेस्पेद दिवपाक सोदना, गव्हर्मेंटाकूय ते केअर करना आनी मिटर यूज करना. सो वॉट इज द यूज ऑफ वी गिविंग फ्री मिटर? बाय द एक्शन्स दे आर इनडायरेक्टली or directly inviting the operators like Ola and Uber. Is not everything else competition is there and people are competing with each other. So let taxi people also compete with each other. थोडे आमचे पॉलिटिशियनूच सपोर्ट करताले. आतां हांवें सगळ्यांक सांगलां कटिंग एक्रॉस पार्टी लायन, बाबा तुमी हे फुडें सपोर्ट करनाका. वी हॅव डन इनफ डॅमेज टू टुरिझम. तूं पॉलिटिशियन खंयचो तरी तांकां सपोर्ट करना, कांयच जावपा ना. पावर स्कॅम हो अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हण परिकरानूय सांगिल्लें आनी तो एक प्रोसिजरल एरर म्हण माविनाचें रजाव. But the way people are trying to beat me with a stick as if some corrupt activity was there, something I had acquired. What was the allegation of not merely going to the cabinet? It was converted into criminal charge. And तुम्ही जाणा on record परिकरान सांगले it is not even a scam. It was attempt to scam म्हणून. हांवें तुमकां हेच्या आदीं सांगलां, हांवें फकाणांनी कितें म्हणलें तेन्ना हाव इट इज अटेम्प्ट टू स्कॅम काय म्हूण यू नो वॉट इज वर्किंग इन माय मायंड. हांव परिकराची फकाणां करतालो तेन्ना. सो इट इज नॉट द क्वेश्चन. इट वॉज एक्चुअली नॉट अ स्कॅम एट ऑल. इट वॉज अ प्रोसिजरल एरर. And I want to say procedural error, Rule 46 is very clear. It gives protection to minister, it is the officers. Ninga ki the officer kuchin doru major case kaila. So it was political, it is well understood. But let courts decide. Why you want me to comment on the merits of the case? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. संडे डायलॉगा वरवीं फातोड्डेकारांनी खुबशे इशू मांडल्यात. त्या जाग्यार घालपाचे यत्न करतलो म्हूण फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसाय उलयलो. आमदारान नगरसेवक, पालिकेचे अधिकारी आनी थळाव्यांक घेवन लोकांकडेन संवाद साधपी कार्यावळ संडे डायलॉग परत सुरू केलो. हातूंत खंय कांयच राजकारण ना. की हेल्थ एक्टाच्या अंडर ज्यो NOCs दितात गरिबांतले गरीब मनशाक ज्याचे कडेन पेपर्स ना आपले ओनरशिपाचे, पूण ताका एक सिवीक एमेनिटी म्हणून बेजीक एमेनिटी म्हणून ताका इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाची NOC जी म्युनिसिपालिटी दिताली ती ताणें दिवपाची बंद केल्या म्हणून. दीस इज अ सिरियस वायलेशन ऑफ द एक्ट. आमचो म्हजो डिमांड असो आशिल्लो की सिवरेज ऑल्सो शूड बी कन्सिडर्ड. ट्रॅफिक पुलीस, WRD, ongoing North Main sewerage pipeline म्हणजे काम, Lichet, stray dog menace, stray cattle issue, hawkers on the roads, CCTV
आज चड गरजेची जाता एक क्रायम डिटेक्शनान, दुसरें की पार्किंगा खातीर रेगुलेट करपा खातीर. हाजे खातीर म्हाका दिसता की CCTV आमकां स्मार्ट सिटीन हांगाय एक्सटेंड करून दिवची. दीज आर इश्यूज वीच कन्सर्न द म्युनिसिपालिटी. सगळ्या ऑफिसरांक आपयलेले. आय एक्सपेक्टेड चीफ ऑफिसर टू कम, मे बी लेट जालें म्हणून तो येवंक ना. सो दीज आर नॉट party workers of ours. They are genuine people with genuine grievances. There is absolutely no politics here. Opposition councillors also were present today. Like 11 जुलयाक सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या विधिमंडळ सचिवालयान मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या जोड पालवान आमदारां खातीर आज आनी फाल्यां पणजे ओरिएंटेशन कार्यावळ दवरल्या. चडशे आमदार नवीन आसात. त्यांना विधानसभेचे कामकाज कशें चलता ते विशीं तांकां प्रशिक्षण दितले. आमदाराक कार्यावळी ताचो एक स्टाफ बरोबर घेवं येता. उटंगाराच्या पावसाक लागून मोरपिल्लाचे सरकारी प्राथमीक शाळेक गळटी. खुबशे कडेन छपरांतल्यान उदकाची धार. भुरग्यांक त्रास जावंक जायना म्हूण थळाव्यांनी कापोत घालो. थळाव्यांनी फुटके नळे कडेक काडून कापोत घालो. चिकोळणा गार्डना खातीर सरकाराक 1 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाक चिखले, वाडे, चिकोळणा, दाबोळे कम्युनिदादीचो न्हयकार. खासा बसका घेवन कम्युनिदाद वांगड्यांनी थाराव घेतलो. सरकाराक जमीन जायत जाल्यार चिखले कम्युनिदादीचे वांगड्यांक पयलीं जमनीचे प्लॉट दियात म्हूण ते मागतात. दुसरो पर्याय जाय जाल्यार अतिक्रमण जाल्ल्यो जमनी खाली करात, मागीर खंय उलयात. ओन्ली गार्डन, कितें गार्डन तें कोणाक खबर ना. कसलें गार्डन तें कितें करपाक हें कोणाकूच खबर ना. जगसपाक कशें तशें आसतलें काय ना 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 हें डिफरंट टायप कितें आशिल्लें खंय कळ्ळें. पण जो पर्यंत आमकां लँड मेळना न्ही, म्हणजे मेंबर्सांक प्लॉट मेळना न्ही, तो पर्यंत कोणाकूच आमी दिवचे ना. सगळें नाल्यार गोवोरमेंटान सगळें एन्क्रोचमेंट मोडून उडोवचें. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमकां तुमी लँडूय दिनाकात कळ्ळें. पण सगळे जितले पळय एन्क्रोचमेंट आसा न्ही ते पयलीं मोडून उडोवचे आनी मागीर तांच्यांनी जाय तें करचें. Members are not getting any plots for so many years. We are not RDHA or anything like that. We are shareholders for generations and we are not getting any interest in this, and the plots are just going for other people. So we need to know why the garden and for what such a big land or 1 lakh square meter. What is the agenda behind it? Without the members saying yes, nothing can go ahead, neither the government, because it is community land and it belongs to the community. So government is not a member of the community land. कासावलेचे स्पेशल ग्रामसभेत पहिल्या फेजीतल्या ODF स्किमीच्यो गजाली जाग्यार घालून दुसरे फेजीक हात घालपाचो थाराव जालो. सरळ दुसरे फेजीक हात घालीत जाल्यार नवीन पंचायत मंडळ गैरफायदो घेतले म्हूण लोकांक भंय. प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले ग्रामसभेत प्रशासकान लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले. गार्बेजीचो इश्यू सोडयात, मार्केटांत टॉयलेट जाय, नवीन मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून लोक मागतात. गार्बेज कलेक्शन करपा एक पासून डस्टबिन दिसपडना बाजारांत आनी स्पेशली पब्लीक प्लेसीस पळय आमच्या कांसाले खूंय आहाय एक पासून दिसपडपाना. रस्त्यार सगळे रस्त्यार आमी कांसाले कारोसी कोयले हुंच्या रस्त्यार चलले आख्खी रस्त्याचेर आजून पासून गार्बेज दिसपडटा. आमच्या कांसावले बाजारांत आमकां एक टॉयलेट ना. कोण बाजारांत आमचे नुस्तेकारां बसलीं, व्हेजिटेबल इंकूंक बसलीं, तांकां वचोंक टॉयलेट ना. शॉपकिपर आहा तांकां टॉयलेट ना. हे टॉयलेट आमकां जावंकूच जाय आसलो कांसावलेच्या बाजारांत. पूण हे येवचे पयलें आमकां एक अवेरनेस प्रोग्राम जावं. दुसरें नो मेगा प्रोजेक्ट. मायग्रंट्सांक कोणाक तुमी भाड्याक दवरता तांकां इन्स्पेक्शन जावंक जाय, तेंची गार्बेज खंय पडटा ती पळोवंक जाय. हें आमी आयज तांकां सांगलां. फेज 1 कंप्लीट जायनासतना फेज 2 आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो सपोर्ट करा म्हणून आमकां सांगपा लागलो. वी टोल्ड देम पयलीं फेज 1 कंप्लीट कर, मागीर फेज 2 वच. वी आर सपोर्टिंग. बट ऑल्दो ही वॉन्टेड टू पास दिस, वी हॅड अ फियर that the coming new panchayat body may misuse it. हे ग्रामसभेक आमचो एकूच फियर आसलो की हे आमी फेज 2 पास करून घेता, ती मिसयूज जायना जावपाक. त्या खातीर आमी हांगासर आमचो ओपोजिशन मांडलेलें. Today Gram Sabha we have taken the resolution that we want the phase 2 waste management, but the argument was that the first phase was approved, but still not all the things which we were supposed to receive, the panchayat was not received.
I just spoke to the Sarpanch and he told me out of the 7 lakhs, they have got only 2,80,000. Now we cannot blame the Panchayat as well. How are they supposed to work with 2,80,000 for such a big village? It usually happens when they have these mega projects and these buildings where they do not have a system. So they throw their garbage anywhere. It is not the poor people who are throwing the garbage. I found packets of milk, then cold meats, and all the teen stuff. So these are hi-fi people who live in these buildings who are throwing this garbage. कर्नाटक गोंय महाराष्ट्रांतलो सगळ्यात व्हडलो टेक्सटायल मॉल BSC द टेक्सटायल मॉल बेळगांव टिळकवाडीत सुरू जालो. उक्तावणाक कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्याय KLE सोसायटीचो अध्यक्ष प्रभाकर कोरे आशिल्ले. तिनूय राज्यांच्या लोकांक बऱ्या क्वॉलिटीचे टेक्सटायल्स मेळटले अशें उलोवन मुख्यमंत्री बोमय्यान मॉलाच्या डायरेक्टरांची तोखणाय केली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोकडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.